नातेवा परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान आवेसवोर सुत्रा वळ 1 ते 9. 100 दिसां उपरांत पेद्रूक जाकोबाक आनी ताच्या बावा जुआंवाक जेजून एका उंच दोंगरार कुशीन व्हेले आनी तांचे मुखार ताचें रूप बदल्लें. ताचें मुखामळ सुर्या पोरी लोकलोकीत जालें आनी ताचीं वस्त्रां उजवाडा पोरी धोवी फूल जालीं. ओचितूच मोइशेस आनी एलिजा ताचे कोडे उलयताले ते तांकां दिश्टी पडले. तेन्ना पेद्रून जेजूक म्हणलें, सायबा, आमी हांगाच रावल्यार बरें. तुका जाय जाल्यार 3 तोंबू हांगा हांव उबारतां, एक तुका, एक मोइशेसाक आनी एक एलिजाक. तो उलयता थंयच आसतना अशें जालें की तांचेर एका पडजळीत कुपां सावळी घाली आनी ओचीत कुपांतलो एक ताळो अशें उलयलो, हो म्हजो पूत केरीत अपुरबायेचो, ताचेर आसा म्हजें दादोसपण, ताचें तुमी आयकात. हें आयकून शीस ओमटे पडले आनी एकदम भियेले. पूण जेजून लागीं सरून तांकां हात लायलो आनी म्हणलें, उठात, भिवूं नाकात. दोळे उगडून पळय जाल्यार तांकां जेजू बगर आनी कोणूच दिसलो ना. दोंगरा वेले देवस्थाना जेजून अशें फर्मायलें, मनशाचो पूत मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत जायसर ह्या दर्शनाची खबर कोणाकूच सांगूं नाकात. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचो व्हड उपकार.